शुक्रवार सकाळी म्हापशेच्या बाजारपेठेत चोरीची घडणूक उजवाडाक आयला। अनवळखी चोरांनी एकाच वेळार 6 दुकानांक लक्ष्य करून दुकानाची कुलपां फोडून भितर सरले। चोरांनी दुकानांतल्यान रोख रक्कम आणि मोलादीक वस्तू लुटल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या। सकाळी दुकानदार बाजारात आयले उपरांत ही घडणूक उजवाडाक आयली। ते उपरांत पुलिशेंत रोखडीच पुराय माहिती दिवन कागाळ दाखल केली। म्हापसा पोलिसांनी पंचनामो करून सीसीटीव्ही फुटेजाचेर आधारून आरोपीचो सोद घेवपाक सुरवात केल्या। या घडणुकेक लागून वेपाऱ्यांमदी भयाची वातावरण निर्माण जाला। सकाळी सोंग येयली पळय हांगा तेन्ना आमी बसताना आमटान काडटा आमटान बी काडली आनी आमी अशी वयताली पळयताले शॉप ओपन आहा। आमकां कितें दिसलें तेन्ना सकाळी बी ओपन करून एक सायड गेला काय ना दिसलें आमकां। मागीर आनी पळयलें तर बायल ती सायडीक बसलेली ती कितें म्हणून बाय पळय पळय लॉक फोडलेले हायचे म्हणून लागलो म्हणून पळयलें हात लावन पळयलें जाल्यार भितर लॉक कितें आसलें तो वचोन आनी ना न्ही तेन्ना कोणाक पेला आसलें ओपन म्हटलें आनी आमी उगी रावली पळयताले मागीर तेचे पळयताले तेचे लॉक फोडला ते पळयले म्हणून आमचे तेचो नंबर नासलो न्हू हेंचोय नासलो तेन्ना पळयताले तिसरे हेचे फोडला पोती हाडून वयता जाल्यार 3 शॉपां मागीर कोण म्हणून फाटल्यान 2 शॉपां फोडल्या म्हणून मागीर आमी हांकां सांगलें शॉपवाले येयले तेन्ना अशें शेजार पळय शॉप मागीर तेंच्यांनी फोन मारून मागीर ते सगळ्यांक वयले शॉपवाल्यांक म्हणजे सगळें उस्तिला तेणे सगळे पयशे पळयले आनी पयशे तेंकां मेळोंक ना। सकाळच्या टायमार चडसो आमच्या शॉपान नासता म्हाजो दुसरो बिजनस सो म्हाका सकाळी कॉल आयलो की चोरी जाला म्हणून आमच्या शॉपाचेर। सो म्हाका कितें 100% गॅरंटी आहा की तो चोर परत मेळपाचो ना म्हणून हांव कितें सुशेगाद सकाळी वळपा आयलो जाल्यार म्हाका हांव पुलीस रावल्ले आमचो कावंटर सगळो फोडला। सीसीटीव्ही कॅमेरा बी ना हांगा सीसीटीव्ही काउंटरांतले पयशे आयले सर तेणें एक्झॅक्टली तो कावंटरच फोडलो म्हणजे कशें आसता तो चोर हांगासरूच आसतलो ह्याच एरियांतलो म्हणजे तो भायलो आसतलो एक डेफिनेट आसतलो तो डेफिनेट पूण तो तेका हांगाची सगळी पळोवन गेलो त्या जाग्यार तो ज्या तरेन भितर सरला पळय तेणी ते आमचे त्या जाग्यान काम मेळपाचें ना त्या जाग्यान वचून तेणी फोडलें आनी कावंटर सुद्दां आमचो अशें जाग्यार आसा तो कोणाकच मेळटलो सादारण मनशाक। तो दुकानां हे जाले फोडल्या काल रातची ती सारकी एक्चुअली दुखद घटना आसा आनी कितें आसा न्ही आमी प्रत्येक चवथी कडेन दिवाळी कडेन बसून आमी सीओ म्हणजे म्युन्सिपालिटी कन्सर्न डिपार्टमेंट आमच्या पोलिसां कडेन बी आमी कोऑपरेट हे करता वचून निवेदन दिता उलयता तेंचे कडेन मिटींग करता तेन्ना ते त्या टायमार न्ही बरें कोऑपरेट करून रातची बी गस्त घालता। पूण कितें जालां ते तशी जी सेवा मेळोंक जाय पळय त्या डिपार्टमेंटा कडसून ती अश्यो काही गजाली घडल्यो न्हू तेन्ना ते कळटा की ते काम सारकें जायना म्हणून। आतां म्हापशान कितें जाता फक्त एक अनाउन्समेंट आणि अनाउन्समेंट आणि ती कृती म्हणटा पळय ती जायत ना। फाटी जेन्ना दळवी आसलो एसपी पळय ताणें पेट्रोलिंग स्टार्ट केलें मार्केटान आनी स्पॉट दवरलेले पेट्रोलिंग तो फोटो काडून पुलीस धाडी रातची थंय पावले हे सगळें बंद जालां। एक्चुअली ते व्हडल्या मार्केटान आमचे एक 10-20 स्पॉट दवरून पुलीस रातचे पेट्रोलिंगाचे आसता पळय तेंच्यांनी बाबा नोट करूं येता सेल्फी काडून आपूण 12 गेला हांगासर 1 गेला अशें पॅटर्न जावपाक जाय। कब हुआ चोरी बताओ? क्या हुआ? पैसा ही नहीं था, पैसा नहीं था। कपड़े वगैरह चोरी हुआ। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वीणा मांद्रेकार।